त्याबद्दल दुबाव ना, पण ते रस्ते गव्हर्नमेंटाचे न्हय, रुरल रोड्स न्हय, ते कशे करू शकता? ताणे PS कॉलेजीचे मागला, PS कॉलेजीचे ताजें काम करपाकूच जाय, पूण ते जर केलें आसत इरिव्होकेबल पॉवर ऑफ एटर्नी जी जाय ती दिले नंतर 6 म्हयन्यांत तुम्ही म्युटेशन करतले काय कितें? जर म्युटेशन करना जाल्यार तुम्ही घेवंक शकना, कोणाची जमीन तुम्ही म्युटेशन मागीर करूं शकना, ती जर केली आसत लोक तुमकां साधारण गाडी घालपाक लागतले. हे म्हणजे तुमकां प्रामाणीक मत, हे विड्रॉ करचें अशी तुमकां नम्र सभागृहाक नम्र विनंती. आणि बेस्ड ऑन आमी जशी पयलीं कामां करताली तशी कामां आमी परत करची अशें तुमचे कडेन मागता. स्पीकर सर, माननीय सुरेंद्रबाब डोळेकर यांनी जे प्रश्न विचारला, विजिलन्सान सर्क्युलर काढले त्या प्रमाणे PWD डिपार्टमेंटान काडिल्ले सर्क्युलर जेजो नंबर 1805 SSW वॉल्यूम 2 2019-20 497 हे फाटले असेंब्लीक डिस्कशन जाले आणि सरकारान हेजेर विचार करता म्हणून सांगिल्ले आणि हे सर्क्युलर विड्रॉ करता म्हणून सांगिल्ले. स्पीकर सर, त्या प्रमाणे क्लॉज 12 and 13 ह्या सर्क्युलराचे काडपा जाय. त्या प्रमाणे आमी प्रपोजल मुख्यमंत्र्याक धाडिल्लें आसा आणि आमी खंय काम करता आसतना पॉवर ऑफ एटर्नी घेवन काम केलें ना. आमी इनरिव्होकेबल NOC आणि गिफ्ट डीड हे दोन्ही कन्सिडर करतले. ज्या ओनराक आपले गिफ्ट डीड दितलो तेका फुडाराक लँड एक्विजिशन करून पयशेय मेळटले आणि जो इनरिव्होकेबल NOC दितलो तेजे रोखडेच काम चालू जातले. फुडें माननीय म्हाका हांव एग्री ना हेका. ताणें सांगलां 12 आणि 13. आयका एकूच मिनिट तुम्ही 9 वचा तुम्ही 8 वचा. इफ एनी डेव्हलपमेंट इज टू बी टेकन ऑन ऑलरेडी एक्वायर्ड लँड, कॉपी ऑफ लँड एक्विजिशन अवॉर्ड and copy of a possession certificate to be enclosed in the file for processing the file. हो 8 जालो. No oral instruction should be considered as an NOC of a landlord. Only written instruction to be taken from the concerned authority for carrying out development along with the irrevocable NOC from the landowner in the form of affidavit. नायनात परत उल्लेख तुगेले तुम्ही सांगता ते म्हाका कळना. म्हाका आयका सांगता, म्हजो रिक्वेस्ट तुमकां ह्या हातूंतल्यान सगळे इंजिनियर त्रासां पडटा. एक सुद्दां इंजिनियर उरना. हांव हे काडटा नायल्या आनी विजिलन्सा तुमचे कडेन आतांच हांव दवरता. हेची बारी करा, तुमी विड्रॉ करना. दीस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. कारण प्रत्येक आमदार, मंत्री, सरपंच, पंच रिक्वेस्ट करता इंजिनियराक की ही कामां घेया म्हणून, आनी इंजिनियर बरेपणान ही कामां घेता काय पळयनासतना. आनी ही अशें जर जालें आसत फुडें ते सुद्दां काम करपाक येवचें ना. आमकां उदकाचो इतलो प्रॉब्लेम जाता. आमी प्रत्येक जी पायपलायन घालता ती कोणाच्या प्रॉपर्टींतल्यान घालता. आनी अशें जर जायत आसत जाल्यार आमी कांयच कामां करूंक शकना. दुसरी गोश्ट, आनी इलेक्शनां वता तेन्ना आन्सर तुमी कितें दितले? आनी त्या खातीर म्हजो रिक्वेस्ट हे कंप्लीट विड्रॉ कर आणि नवे सर्क्युलर तुमकां काडपाक जाय जाल्यार हांवूय येता तुमचे बरोबर. तुमी बसा जाण जाल्ले मनीस, आमी सारकें करुया. स्पीकर सर, हांव जस्ट एक विशय कित्याक येयल्लो तितकोच पयलीं सांगता.
NOCच्या बेसिसचेर आतापर्यंत गव्हर्मेंटान वेगवेगळे प्रोजेक्ट जे करता थोडे हॉलूय बांधले NOCच्याच बेसिसचेर, आनी ते हॉल जे आहा पळय न्ही, दुसरे वटेन तेंच्यांनी NOC विड्रॉ केली आनी तो गव्हर्मेंटान बांदलेलो हॉल हो तसोच पडून आहा, तो वापरपाक दिना ओनर. अशे गव्हर्मेंटाचे लाखांनी रुपया जे आसा पळय हे वेस्टूय जाले. हो एक बाजू जाली. तुम्ही जी सांगता ती दुसरी बाजू, खंयची तरी पायपलायन घालपाक जाय, वाट बांदपाक जाय, रस्त्याच्या सायडीचो कंपाऊंड खंयचो तरी हे बांदपाक जाय, ती बाजू तुमची बरोबर आसा. पण दुसरी सायडीतली ही बाजू आसा की गव्हर्मेंटाचे पयशे अशे फक्त NOCचेर बांदून वेस्ट जाता थंयसरूय आसा. म्हणून गव्हर्मेंटान सगळो विचार करचो काडलेलो. बट जो विजिलन्स डिपार्टमेंटान काडलेलो तो होल्ड केलो. PWD डिपार्टमेंट नवीन सर्क्युलर जो आहा तो इश्यू करता. त्यांनी जो म्हटला तो मातसो सांगपाक हे जालो की इट इज एन इररिव्होकेबल NOC स्ट्रोक गिफ्ट डीड. म्हणजे इन केस हांव परत सांगता हांव आयक म्हणजे एक मिनिट तिसरे वादा खंयचे ते हांव नवीन सर्क्युलराचेर सांगता. जेणी NOC दितलो पळय न्ही त्या NOCच्या बेसिसाचेर आमी करतले. इन केस कोणाक गिफ्ट डीड करपाक जाय आसत विलिंगली जाल्यार तो गिफ्ट डीड करूं शकता. ताका अकॉर्डिंग टू जो आमची प्रोक्युरमेंट जी पॉलिसी आसा ताज्या प्रमाणे ताका पयशे. म्हणजे हांगासर कित्याक सांगता हांव, जेन्ना गव्हर्मेंटाक इन्वेस्ट करपाक जाय एखाद्या हॉलान, एखादो हॉल बांदपाक जाय कोटी रुपया इन्वेस्ट करता आमी आसत जाल्यार तेणी गिफ्ट डीड करचे. तेजी प्रोक्युरमेंट पॉलिसी प्रमाणे ताका पयशे मेळटले. एखादी इनिशियल पळय गिफ्ट डीड बट गिफ्ट डीड पयशे हय हितूर दोन गजाली केल्या आमी. NOC स्ट्रोक गिफ्ट डीड. स्पीकर सर, बाब सुदीन देवळीकरान काढला तो विशया खातीर आमकां लास्ट 2 वर्सां डेव्हलपमेंट सगळे 40 आमदार मानतले की खंय ना जाल्यार खंय स्थगीत जाले आसा. दीस इश्यू आज पर्यंत सॉल्व जाल्लो ना. फाटल्या असेंब्लीक आमकां सांगलें की हो इश्यू रिजॉल्व जालो आनी आमकां सर्क्युलर रेक्टिफाय केला आनी विड्रॉ केल्या म्हणून. आज पर्यंत जाल्ले ना. एक फायल मूव जातली जाल्यार इन्स्ट्रक्शन्स गेल्ले ना. पूण स्पीकर सर, वेन ऑनरेबल CM इज पुटिंग इट, नंबर 1, जेन्ना गिफ्ट डीड जाता, क्वेश्चन ऑफ ट्रान्झॅक्शन ऑफ मनी डज नॉट अरायज. इट इज अ गिफ्ट डीड. सो गिफ्ट डीड दिता आसतना ऑटोमॅटिकली ट्रान्सफर जावचो पडटा. नंबर 2, ओपन स्पेसीस स्पीकर सर आर पार्ट ऑफ डेव्हलपमेंट एक्विजिशन पॉलिसी प्रमाणे ही इज वॉन्टिंग टू पे आणि त्यांना तो प्रोक्युरमेंट पॉलिसी प्रमाणे करता और राईट टू फेअर कंपेन्सेशन प्रमाणे करता. इज अप टू द गव्हर्नमेंट अँड द पर्सन हू दे आर विलिंग टू डू विथ. आमचो प्रॉब्लेम जाला स्पीकर सर की लास्ट 2 वर्साच्यो ज्यो दाडी आसा तातूंत सुरळीत इतली वर्सां जे चलताले ते हो सर्क्युलर काडून 2 वर्सां बंद जाल्ले आसा. सो लास्ट टायम तुमी आमकां सांगिल्लें की यू आर गोइंग टू कीप इट इन एबियन्स. तो एबियन्सूय उरूना, विड्रॉय जावना. सो ऑनरेबल CM कडेन मागणी आसा की हो तूं विड्रॉ कर आनी आसा तीच सिस्टम चालू दवर वीच वॉज एवरीथिंग वॉज कम्फर्टेबल. इन केस वेर प्रायवेट प्रॉपर्टी इज कन्सर्न वेर ही सेज की खंय तरी कन्स्ट्रक्शन आयिल्लें आसा आनी कोणे तरी NOC विड्रॉ केली, हाज्या फुडें फॉर प्रायवेट लँड whatever this particular gift deed or irrevocable power of attorney, you make it only for private land, not for any other thing. And taka compensation दिवचे through irrevocable power of attorney दिता असताना काय gift deed घेऊन transfer करची या त्या the person who gives and the government when taking can decide. पण वो कायदो स्पीकर सर स्पेसिफिक दवरचो त्या प्रायवेट खातीर बाकीच्या ओपन करून दिवचो आनी आयच्या तातूंत तुमी मातशें आमकां एश्युरन्स दिया की यू आर विथड्रॉइंग इट विदिन नेक्स्ट 2 or 3 days. स्पीकर सर, हो प्रश्न जो रेज केला पळय हो अत्यंत महत्वाचा. हाजेर एक डिस्कशन जालें. चीफ मिनिस्टरान त्या वेळार सांगिल्लें की सर्क्युलर एबियन्सान दवरलो. हांव फर्स्ट ऑफ ऑल हांव नकळो विजिलन्सान हें सर्क्युलर काडपा फाटल्यान हेतू कितें तो म्हणपाक लागलो की हॉलाचो प्रॉब्लेम जाता. सी, हॉल कॅन बी ऑलवेज सेपरेटली डील कर बिकॉज हॉल बिकम्स एन एसेट. You are creating a big asset and that could be a problematic.
कारण अल्टिमेटली तो हॉल यूज करपाक दिना किंवा एनओसी गेले. वॉट वी आर टॉकिंग इज रोड्स, गटर्स, तुगेले सिवरेज पायपलायन आनी वॉटर सप्लाय पायपलायन. दीज प्लेज एन इम्पॉर्टंट रोल. आतां मडगांवां सोसायटीज आसा, बरे पयलींच्यो सोसायटीज, तांचे कडेन सोसायटीज मेंटेन करपाक पयशे ना. म्हाका याद जाता की हांव चीफ मिनिस्टर आसतना कोणे तरी कंप्लेन केल्ली की सोसायटी भितरले रस्ते PWD करता म्हणून, आनी तेन्ना लिगल ओपिनियन घेतिलें. म्हाका दिसता मातशें पळोवचें चीफ मिनिस्टरान, आनी लिगल ओपिनियन क्लियरली आयिल्लें की इन द पब्लीक इंट्रस्ट PWD डू म्हणून अंडरटेक दीस वर्क्स बिकॉज दीस आर इन द पब्लीक इंट्रस्ट. म्हणजे आतां फॉर एक्झाम्पल सिवरेजाची हाऊस कनेक्शन आसता, हाऊस कनेक्शनाक कोणाच्या तरी प्रायवेट प्रॉपर्टींतल्यान वता, तो आमी पर्सनल कॉन्टॅक्ट यूज करून ताजी एनओसी घेता, तो एनओसी दिता, घाल म्हणटा. पूण तो गिफ्ट डीड आनी हे ते करपाक शक्यच ना. तो गिफ्ट डीड कित्याक करतलो? आनी तो इरिवोकेबल पॉवर दिवपाक अशें जर इरेवोकेबल एनओसी ऑलरायट आमी एनओसी घेतात प्रत्येका कडल्यान, एनओसी तो हांव म्हणना, चडशे जाण सगळे कडेन एनओसी दिता. पूण गिफ्ट डीड किंवा ते सो म्हाका दिसता बेसिकली चीफ मिनिस्टरान हॉलाचें हे सेपरेट करचें. यू बायफर्केट द एसेट्स विथ रिस्पेक्ट टू इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट. बाकीचे डेव्हलपमेंट पळयता ते सेपरेट करून एसेट तयार करपाचे पळय आसा तो तुमी सेपरेट ताका गायडलायन सेपरेट करा. दॅट विल बी बेटर अशें म्हाका दिसता. चर्चिल महाशय चर्चिल. ठीक आहे सर. आता एक न्यायालयानं एनओसी दिली आणि एनओसी दिन तुवें बांदले आणि मागीर म्हणटा पळय एनओसी दिना, ते बांदला ते पयशे लँड घालपाचे. कित्याक तें दिली काबार तो मागीर ना म्हणटा तुवें ते पुश्ते पळय म्हळ्यार त्या पुश्तेचेर घाल, तूं पुशारी कर आनी मेळ कर. दितलो रे पयशे. अरे ना स्पीकर सर आयक हांवें एक्सेप्ट करपा जायना न्ही. एक पाट एनओसी दिली क्लियर आनी ही ऑफर सिल्कर आहा इरेवोकेबल एनओसी ऑफर सिल्कर आहा तो म्हाका काड, नाजाल्यार सगळे आमदार घरासून बसताले. स्वाती महाशय सप्लिमेंटरी. तेन्ना माजी मंत्री सुदीन ढवळीकरान म्हटलें की कदंबा प्लॅटोचेर ते देखून रोड केले ते इलिगल म्हणून. आय लायक टू ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ द ऑनरेबल MLA की TCP एक्ट जेन्ना प्लॉट डेव्हलप करता, प्लॉट डेव्हलप केन्ना प्रोविजन एनओसी दिता, तेच्या नंतर डेव्हलप जाल्यार फायनल एनओसी दिता. एज पर TCP एक्टा प्रमाणे जेन्ना फायनल एनओसी दिल्या नंतर दिस डेव्हलप प्लॉट्स अँड रोड्स आर ट्रीटेड एज पब्लीक प्रॉपर्टी. हाचेर कसलेच अन्याय जावंक शकना. दिस इज नॉट एन इलिगल. जेन्ना ते पंचायतीक आदी कितें आसलें, पंचायतीक एनओसी दिवची पडटाली, पूण रेग्युलेशना प्रमाणे आतां ते रेक्टिफाय केला. तितून आसा की दिस प्रॉपर्टी, दिस डेव्हलप एरिया इज ट्रीटेड एज पब्लीक प्रॉपर्टी. आनी पब्लीक प्रॉपर्टीन जर तो इतले डेव्हलप केले, बिल्डर येतलो डेव्हलप करतलो, मागीर कोणें करपाचें डेव्हलप? दॅट इज मरे 2 कोटी रुपया तुम्ही दिल्या सगळ्या आमदारांक, तातूंत तांकां जाय ते करून घेवनी. बाकीचे जे कितें आसा पळय PWDचे बरो जालो प्रायवेट प्रायवेट कितें आसा पळय तांकां करूनी, पूण ते जे PWDचे आसा पळय ते तुम्ही बंद करूं नाका. तातूंतल्यान कितलीशीं कामां जावन वता आनी ती कामां जावपाक जाय. काय सर, विजिलन्साचो जो सर्क्युलर काडलो पळय न्ही तो आमी अबेन्स दवरलो. आयक तो विड्रॉ जाल्लो. सेकंड जो आहा पळय न्ही PWDचो तो तुमी सांगता तो अमेंडमेंट जो आहा तो करपाक घातला. इरिव्होकेबल एनओसी जालो, त्या इरिव्होकेबल एनओसीचेर करपाक मेळटलें. तो सर्क्युलर काडटा. आयक पयलींचो तो सर्क्युलर आसलो PWDचो. नाही एकूच मिनिट. इरिव्होकेबल मीन्स इफ प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू यू. इरिव्होकेबल याचो अर्थ एनओसी ओनली एनओसी 100 रुपया स्टॅम्प पेपराचेर घ्या. तू जे म्हणटा पळय न्ही, आयक हॉलाक सेपरेट कर, हॉलाक सेपरेट कर.
when it is a panchayat body or a municipality, the open space which is there is never mutated in the name of the panchayat or municipality. It lies in the developer's name, but under the jurisdiction of the panchayat or municipality. So हातून resolution with their NOC is okay. Irrevocable NOC येऊ शकता. रेझोल्युशन विथ आयदर पंचायत अथवा म्युनिसिपालिटी त्या ओपन स्पेसीचो एनओसी दिवपाची हातून तुका एक सॅम्पल प्रोजेक्ट म्हणल्यार तुजो आमचो कदंबा कॉर्पोरेशन आसा पळय, कदंबा कॉर्पोरेशनान तूं आतां सिवरेज घालूंक सोदता. कदंबा कॉर्पोरेशन तुझे सिवरेज कॉर्पोरेशनाची STP घालपाक तुमी, पूण तेच तुमच्या भितर एक्वेशन जायना. कित्या खातीर? There are instances like this. That is why this type of things can be sorted. Start question number 1. Question number 1A. Home. A. आन्सर एज पर सायक्लोस्टार. ना 1B रे. 1B. बरे तेच सांगता तुका PWD रे. 1B. पयली 1A म्हणून 1A म्हटलें. 1A येयलो तो 1B. बी म्हटला ओय. B ए म्हटला Bombay. बाणावली. सभापती माझे तर सभागृहाच्या पटल्यार दवरला. Come on, Churchill. सर हे दोगूय पळय ते दोगूय तुझे मित्र ते म्हणटात बी म्हटला म्हणून. आय डोंट नो. बी मरे माझो काय ना सभापतीचो विषय हा. Churchill, come on, answer. उलय. काय पडलो हा. B म्हणला बॉम्बे म्हणला बी झाला. बेणावली. स्पीकर सर प्रसाद बस बरे. त्याला बोस रे. स्पीकर सर म्हाका आन्सर दिला. Due to the public objection, 2.75 kilometer was the scope from original contract. The work order the scope portion will be used after receipt of performance security from the contractor, considering the demands of the people. Construction of the road with the adequate passage of the water has been considered. Speaker sir, ह्या जाग्याचेर ओनरान लोकांक बरे भाशेन काम करपाक दिलें. आनी म्हाका दिसता तूं प्रेजेंट आसलो, मिनिस्टर प्रेजेंट आसलो. थिंगा एकले आसलो जो रेबेलो पळय म्हणटा तेगेले एक लेक आशिल्ली. त्या लेकीचो तेमी बांद उडयलो आनी बांद उडयलो तेंका गरज पडली. आतां बांद उडयलो आनी ते लेकीन सगळें आतां हें बी शेळो बेळो जाला. आज पासून तो तेगेलो बांद सारको तेणें बांदिल्लो ना. जोरी तरी तूं ह्या तरी सगळे सारके तरी बांदून दिना तुगे मुखार व्हरपाक आमी घेवपाचे ना. कित्याक लोकां गेली प्रॉपर्टी पाळ घायल्या ती प्रॉपर्टी तुमी बांदून दिवपाक जाय. तुमी प्रॉमीस केला तो बांद सारको बांदपाचो. ती मात काडा तुमी आनी खंय वता. तो बांद तेगेलो बांदपाचो. लेक जी आहा ती तरी वच तरी तेगे उस्पून दिवपाची. कित्याक थिंगा इतले तो नुस्तें मारतालो. आतां त्रास पडला. जो रेबेलो पळय म्हणटा तेगेली ती प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी तेगेलो बांद पयलीं बांदून दी आनी मागीर तो मुखार वच. हेजे म्हाका आन्सर जाय तेगेलो. स्पीकर सर, सभासद माननीय चर्चिल बाबान बरो प्रश्न हाडलो. वेस्टर्न बायपास हो जवळ 11.90 किलोमिटराचो आणि हे जे काम आसा हे काम व्यवस्थित रित्या थंय चालू आसा आणि हेतूंतलो
डिस्कोप काम केल्लें 2.75 किलोमिटराचें आनी हे जे डिस्कोप काम केल्लें आनी हे आतां आमी टेंडर केल्लें आसा आनी हे टेंडर करून कॉन्ट्रॅक्टरय अपॉयंट केल्लो आसा. टेंडर ऑफ एक्सेप्टन्स जाल्लें आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डर दिवपाक जाय आनी हे दिसाक आमी कॉन्ट्रॅक्टराक वर्क ऑर्डर दितले. आनी जे चर्चिल बाब म्हणटा जे थंय लेक आसा आनी लेगीर जो बांद आसा तो तुगेलो बांदून दिवपाचो हांव थंय 2 फावटी तुजे बरोबर आयलां, इन्स्पेक्शन केलां आनी हें काम तेजें हांव करून घेता. स्पीकर सर, दुसरें क्वेश्चन. आता हें काम कितें करून दिता म्हळ्यार दुसरो सप्लिमेंटरी. अरे 3 दिवपा न्हू. उलय मरे. हांव बिस्तो हिंगा सांगना की काम आल्यार जावपा तें बिस्तो जावप ना म्हाका. तू कोणें अडवना रे, उलय मरे. आतां हो एक आन्सर तुवें दिला तें आपण काम करून दिता, बरें आहा. आतां हे ब्रिक्स समीट म्हणटा तें केन्ना जाल्लें? तें जाल्यार 6 वर्सां जालीं. एक तेन्ना हांव आमदार आसतना मारगांव टू कोलवा, मंगूळ टू कोलवा एक रस्त्याचेर GSIDCन ब्युटिफिकेशन केल्लें. तो कॉन्ट्रॅक्टर खंयच्यान नाच जालो. उपरांत हांव हेजेर चवकशी करून मुखेलमंत्र्यान चीफ मिनिस्टरान ताबडतोब तो रस्तो करपाक ऑर्डर दिली. म्हाका PWD मिनिस्टरान सांगलें हो GSID दिलो रस्तो तुमी PWDचे कित्याक वयलो, कितें कारण तेजें PWD करपाक? कर सर. चर्चिल बाबान जो प्रश्न विचारला, मुगुळ कोलवा मेरेन रस्तो 2016 सालांत ब्रिक्स वेळार केल्लो. रिसर्फेसिंग काम तेन्ना हें करताले. आतां डिफेन्स लायबिलिटी ट्रेड सोंपला, ते खातीर नवो इस्टिमेट तयार केला आनी सगळे सुपस्कर पुराय जातकीर हे काम हातींत घेतले आनी हे काम GSIDCनूच PWD दिल्लें आसा. उरिल्लें जें काम. स्पीकर सर, हें GSIDCंतल्यान दिवंक ना. सो हे मरे हे आमी जुरामेंट घेता ह्या हावजांत कितें सांगतलो तें कार्याक घेवपा जाय. हें तुमी PWDचेर मागून येयलां आनी आतां 6 वर्सां जालीं ती फायल ती घुंवता. फाटल्या दिसांनी इस्टिमेट केली, टेंडर जावपा टायमाचेर फायनान्सान पोतून जाली फायल नेक्स्ट इयर म्हूण. हांव ताबडतोब ती फायल घेवन मुखेलमंत्र्या बरोबर येयलां, चीफ मिनिस्टरा बरोबर, आनी मुखेलमंत्र्यान ती एप्रूव म्हणून दिल्या. एप्रूव म्हणून दिल्या आसतना अजुनूय ती फायल कित्याक जायना, अजून कित्याक टेंडर जायना तो हेज म्हाका मुखेलमंत्र्यान सांगचें. कित्याक नेक्स्ट इयर 6 वर्सां जालीं लोक ती त्रासा पडला, इतलो ट्युरिस्ट थिंग वयता. तुवें एप्रूव दिला, मुखेलमंत्र्यान एप्रूव दिला, तुला फायनान्सान नेक्स्ट इयर म्हणून जालां. तुवें सारको एप्रूव दिला, तुला आज पासून कित्याक जायना हो टेंडर? म्हाका जाणटा पळय हावजान कित्याक जायना हें? म्हाका आन्सर दी. स्पीकर सर, ताजी फायल खंयची उरल्या पळय न्ही, तेव्हा आयज धाडून एप्रूव करता आनी ताका दिता. आयजूच धाडटा आनी दिता, आयचे आयज. Okay, over. Thank you. No, see, this question is linked with the Badal constituency. You cannot ask the supplementary. You cannot ask the supplementary. Star question number 2, Vijay Sardesai. No, nothing. Please. तुमकां सुद्दां इम्पॉर्टंट तो की खंयचोय रोड GSIDC घेवं शकता विदाउट द NOC ऑफ पेरंट डिपार्टमेंट. The question is very important as far as business rules are concerned. तुम्ही कितें करता? पेरंट डिपार्टमेंटाची NOC नासतना GSIDC कशें रोड घेवं शकता?
Yes, sir, sir. Speaker sir, आन्सर दी. I may be permitted to ask Star LQ 2C. To see. Speaker sir, answer as per Cyclostar. Speaker sir, हो इशू आसा मायनिंगाचो. शाह कमिशन म्हणटणी एक मायनिंग स्कॅमाचे कॉम्प्यूट केले की 34,935 crores हे लॉस जाले म्हणून. आनी हाजेर व्हडलो इशू जालो, गोंयान गाजले आनी गोंयान गाजून तुमचो पक्ष 2012 पावरान आयलो, खरी खबर. स्पीकर सर, आतां आन्सर म्हाका अशें दाखयता, details of mining leases operational between 2000 to 2013 and investigated by the SIT are 126. हे तुम्ही आन्सर दिला एनेक्शर इन. म्हजो दुसरो क्वेश्चन आहा की अमाउंट कितलो रिकवर केलो. पळया 35,000 कोटी खंय, 126 मायनी खंय आनी अमाउंट रिकवर्ड नील. जाल्ले 2012, आज आहा आमी 2021, 9 वर्सां जाली. स्पीकर सर, गोवा फाउंडेशन म्हणटा हायकोर्टान गेले रिकवरी करपाक, डिमांड नोटीसी धाडल्यो 1,580 crores 2016. हो अमाउंट कोणे कॉम्प्यूट केलो? चार्टर्ड अकाउंटंटांनी, which was subsequent to a decision taken in this house. Subsequently, notices were issued pursuant to a CAG report. Notices were of 1,922 crores in 2017. गव्हर्मेंटान सांगले, जेन्ना कोणे तरी सुप्रीम कोर्टान गेले तेन्ना गव्हर्मेंटान आपले बोनाफाइड्स प्रूफ केले की आमी ह्यो पळय नोटिसी धाडल्या 1,922 crores. आणि सुप्रीम कोर्टान डायरेक्शन दिली की रिकवरी स्टार्ट करा म्हणून. स्पीकर सर, आता म्हजो पयलो सप्लिमेंटरी येता की तुमकां खबर आहा डीम्ड एक्सटेन्शनान 118 मायनिंग लिजीस SITच्या इन्व्हेस्टिगेशनान आसा. रूल 37 मिनरल कन्सेशन रूल्स 1960 prohibits the transfer of mining leases without the consent of the state or central government. जेन्ना सरकार जाणा की अश्यो 118 मायनिंग लिजीस ऑपरेशनल आशिल्ल्यो आनी तातूंतले मायनिंग करून तिसऱ्याकूच प्रॉफिट जालो, wrongful gains to third persons. This is the exact words in the judgment. हे जेन्ना खबर आहा तुमकां, तेन्ना तुम्ही असल्या लोकांचेर एक्शन कित्याक घेतली ना? हो म्हजो पयले सप्लिमेंटरीचो पार्ट ए. आनी पार्ट बी एक प्रोविजन आहा टू डिटरमाइन दीस मायनिंग लिजीस. डिटरमाइन म्हळ्यार कितें? टू रिमूव द कन्सेशन फ्रॉम दीस पार्टीज. हें तुवें कित्याक केलें ना? हो म्हजो पयलो सप्लिमेंटरी. कितें म्हटलं तुवें? पयलो सप्लिमेंटरी म्हजो असो आहा की तिसरे मनशांनी हे रिन्युअलाच्यान पयशे केले, रॉंगफूल गेन्स, तांचे कडच्यान तुमी रिकवरी कित्याक केली ना? तुमकां सुप्रीम कोर्टान डायरेक्शन दिल्लें आहा. दुसरें की यू हॅव अंडर रूल 37 पावर टू डिटरमाइन दीस मायनिंग लिजीस. वाय डीड यू नॉट डिटरमाइन देम? डिटरमाइन मीन्स रिमूव द कन्सेशन फ्रॉम देम. हें कित्याक केलें ना तुवें? आज मेरेन 2012च्यान ह्यो काणयो सांगल्या म्हणून. स्पीकर सर, तांणी जो विशय 2012 मांडलो तो एक विशय बरोबर आहा. 34,935 crores ह्या कमिशनाच्या रिपोर्टा प्रमाणे गोवा गव्हर्नमेंट हॅज सस्पेंडेड मायनिंग इन सप्टेंबर 22. MOEF सस्पेंडेड द EC इन 2012. बरोबर आसा स्पीकर सर. ताणें सांगलो त्यो केसीसूय बरोबर आहा. तेजेर हांव डायरेक्टली तितून डिटेलान आनी परत वचना की तेणी जो सांगलो विच इज एन एट प्रेझेंट एक्चुअली हो CA रिपोर्ट्स ताज्या प्रमाणे ऑलरेडी केसीस सगळ्यो ज्यो आसा ह्यो फायल जाल्ल्यो आसा आनी कोणी ताजो रिपोर्टूय तयार जाल्लो आसा, तांकां नोटिसीसूय धाडल्या आनी अकॉर्डिंग टू डॅट हायकोर्टाक आमी एफिडेविटूय दिलां की तांच्या कडल्यान रिकवरी करता. हितूर स्पीकर सर 2 आसा. एक
हँडलिंग तूं जो सांगता हँडलिंग लॉस आनी तो ह्या रिपोर्टा प्रमाणे म्हणजे जो 34,935 जो आहा पळय न्ही ताज्या प्रमाणे तो सगळो रिपोर्ट तयार केला आनी ऑलरेडी तांकां नोटिसीस इश्यू केला. दिस इज द फर्स्ट ती रिकवरी जी आसा पळय न्ही जी कितें एक्चुअल रिकवरी येता ती एक्चुअल रिकवरी आमी करतले. सेकंड तुवें जो सांगलो की तुम्ही आयज पर्यंत ह्यो ज्यो लिजीस तेंच्या कडेन आहा पळय न्ही त्यो रिवर्ट कित्याक करूंक ना. ओके स्पीकर सर, दिस मॅटर एट प्रेझेंट इन द सुप्रीम कोर्टाच्या हेज्या प्रमाणे हे मॅटर चालू आसा. आमी अजून त्यो तेंच्या कडल्यान रिवर्ट करूंक ना. ना स्पीकर सर, म्हजो स्पेसिफीक आशिल्लो, आय डोंट वॉन्ट टू जस्ट आर्ग्यू विथ यू. मुद्दाम स्पेसिफीक हांवें विचारलेलें की तुमकां अंडर रूल 37 डिटरमायन करपाक पावर आहा. सुप्रीम कोर्टान तुका आडावंक ना, मागीर तुवें डिटरमायन कित्याक केलें ना. नंबर 2, आज मेरेन तुवें रिकवरी जावंक ना. तुवें सांगलां आमी अशें अशें नोटिसी धाडल्या हें धाडलां. दीस इज ऑल डिले. 9 वर्सां जालीं. स्पीकर सर, हाजी एक सुप्रीम कोर्टान आनी एक केस चालू आहा विच इज अंडर द 9 जज बेंचीस इन द 1996. ही सुप्रीम कोर्टान केस आसा विच इज अगेन पेंडींग इन द सुप्रीम कोर्ट. तेजेर स्पीकर सर ताजेर अजून डिसिजन जावंक ना, कारण ही जी लिजीस जी आसा पळय न्ही ही लिजीस खूब पयलींच्यो लिजीस आसा. ती तेंच्यांनी जेन्ना एबॉलिशन एक्ट आयलो, एबॉलिशन एक्टाच्या उपरांत तांच्यांनी स्वता केसीस घातलेल्या, ती परत पेंडींग आसा. ही पेंडींग आसा. त्या खातीर हे दोनूय कोर्टान जे सुप्रीम कोर्टानूच आसा ताज्या खातीर जे तूं म्हणटा पळय न्ही विच इज नॉट. Speaker sir, I would like to remind the Chief Minister that on 21/4/2014, Supreme Court issued directions to Goa government that you carry out investigations under Rule 37 and take action. Till now, action is not taken. 7 वर्सां जालीं. एक minute, don't disturb me. I am talking to the minister who has to answer. कित्याक जावंक ना? My question is pointed because I am coming towards something else. Zalen, you have admitted that action has not been taken. Speaker sir, ह्या उत्तराच्या एनेक्शर डियान सिरियल नंबर 7 तुम्ही म्हणला की 12 ऑगस्ट 2013 डायरेक्टर ऑफ मायन्सान एक क्रायम ब्रांचाक CR 15/2013 म्हणून केली अगेन्स्ट ऑफिशियल्स अँड मायन ओनर्स इंडिकेटेड इन द शाह कमिशन रिपोर्ट. हे तुझ्या एनेक्शर डी दाखयता आन्सरान. म्हाका आतां ट्रायल स्टेटस हे CR 15/2013 कितें आसा ट्रायल स्टेटस हो तुजे कडच्यान जाय. म्हटलं तुवें एनेक्शर डी सिरियल नंबर 7 CR 15/2013. सिरियल नंबर 7. सिरियल नंबर 7 एनेक्शर डी चार्जशीट 8. तशें न्ही, चार्जशीट जाली. हय. Speaker sir, I would like to tell the Chief Minister further on that you have asked the High Court to stay the trial. चार्जशीट केली तुवेंच हायकोर्टाक वचून सांगला. तुवें म्हणल्यार सरकारान की ट्रायल स्टे कर म्हणून, आनी हायकोर्टान स्टे केल्ली आहा इन दीस मॅटर. मे बी यू आर नॉट अवेर. बेटर अंडरस्टँड वॉट दीस इज. स्पीकर सर, ते आयक तूं मागीर आयक तांचे. अरे तूं CM ना मरे, बस मरे. कितें उलोवन दी मरे. आतां मायनींग म्हळ्यार इतलें हें जाता तुमकां टाक्क जाता. तुमचेर कांय उलयना आमी, रिकवरीचें उलयता मरे. तूं ओनर काय कितें मायन ओनर. स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता, ही केस जी आसा पळय न्ही आमी एफिडेविट दिला ही स्पेशल कोर्टाक वचूंक जाय म्हणून, आनी हायकोर्टान तेजेर स्टे दिले. आमी मागूंक ना. आमी दिल्ले एफिडेविटूय जाय जाल्यार हांव दवरता. आमी मागूंक ना. आमी तेका स्टे मागूंक ना. स्पीकर सर फुडें सांगता तुका. सेक्शन 22 of the MMTR Act says that only competent authority has to file the case in front of the magistrate on behalf of the state. Competent authority case file करूंक जाय म्हळ्यार डायरेक्टर ऑफ मायन्स. स्पीकर सर, कंप्लेंट फायल केली पुलिसेचे फुडें आनी पुलिसीन चार्जशीट केली मॅजिस्ट्रेटा कडेन. मॅजिस्ट्रेटान तुमकां सांगलें प्रोसेस इज रॉंग म्हणून. हें हांव कित्याक सांगता, हांवें पयलीं हिस्ट्री कित्याक दिल्या. 2012च्यान 21 आहा आमी. ते म्हणसर हें गेमूच चालू आहा. सारांश ताजो असो की
तुझं डिपार्टमेंट कोण चलयता? मायन ओनर चलयता काय सरकार चलयता? हो प्रश्न आता. स्पीकर सर, आता हांव तुका हे पॉइंट आउट करतकर. स्पीकर सर, अंडर सबसेक्शन जी क्वेश्चनाचो सबसेक्शन जी म्हणून आहा. The copies of notices issued to various mining operators, leaseholders since 2012 till date for illegal mining in the state. हे हांवें तुका मागलां. तूं म्हाका म्हणटा this cannot be taken up since it is before the honorable courts. Speaker sir, this is the House is supreme. RTI in reply मेळटा ह्यो. त्यो तुमकां तुमी आमकां आन्सर म्हणून दिना. So what are you hiding? Some settlement going on? कित्याक सेटलमेंट चालू आहा म्हणून अजून सामकेच आवाज आहा. स्पीकर सर, गोवा फाउंडेशन मॅटरान सरकारान डिटेल्स दिल्यो हायकोर्टान, पूण तूं म्हाका दिना डिटेल्स. स्पीकर सर, अशें दिसता की सरकाराचे एफर्ट्स टू रिकवर द मनी आर नॉट फेलिंग. यू आर नॉट फेलिंग. यू आर इंटेन्शनली बींग मेड टू फेल. Which is what makes me infer that you are not running the department. बिकॉज सर ताका सांग एक प्रश्न विचारलो न्ही, कित्याक सांगता तो भाशण करीत वता. भाशण न्ही, परत एकूच तू म्हाका रेफ्यूट कर. दिसता न्ही, Refute तुझे कर. पहिले सांग, हांव सांगला ती ऐक म्हणजे ओके. बाकी कोण कितें खंयच्यान आरटीआयन घेत बसल्या पळय न्ही, थोड्या जाणांक जांकां मायनी बंद उडोवपाच्यो आसा पळय न्ही, तेच तर हांगासर सगळीं ते आरटीआय घेवन मायनी बंद उडोवपाचें काम करीत आसा. हांव तितून वचना. सरकाराचो प्रयत्न सुरू आहा कंप्लीट मायनिंग सुरू करपा खातीर. तेणी जो पयलो प्रश्न जो सांगलो की पीआयन हेजे कडेन केस फायल केल्या म्हणून, बरोबर आसा. देर इज अ गॅजेट नोटिफिकेशन विच इज PI has authorized to file the case before the magistrate. सर, तुमचो एक्टान कितें आहा? द नोटीस त्याच्या उपरांत नोटिफिकेशन सेक्शन 22 ऑफ MMDR म्हाका खबर आसा. तुम्ही मुद्दाम चुकयले रे. मुद्दाम इतल्या खातीर चुकयला कित्याक तुमकां खेळूंक जाय सर, बॉल आमचें घेवन. इंटेन्शन क्लियर आसा हे बाबतींत खंयचेरूच. हांव सांगता आमकां परत एकदां म्हणजे केसीस सुरू आसा आमी ना म्हणूंक ना, आनी आसा त्यो सगळ्यो दिल्याय ताका. आनी जर कितें उरलां आसत अजुनूय तेणी मागलेलें न्ही जाल्यार अजुनूय हांव डिपार्टमेंटाक सांगता ती दिवंकूच जाय तुवें म्हाका. कित्याक RTI ना परत सांगता RTI ना आमकां लिपोवपाचें ना. जर कितें उरलां आसत कदाचित जाल्यार हांव दिवपाक लायता. लिपयला म्हणून सांगता ना, आमकां लिपोवपाचेंच ना. पण लिपयला कित्याक? हांव सांगता हे पळय, बाय मिस्टेक जर डायरेक्टरा कडल्यान कितें उरलां आसत, आयक कितें उरलां जर टेक आसत, एक्शन ऑन डायरेक्टर. हांव त्या क्वेशनाचें कितें उरलां आसत, आय एम ऑन द रिकॉर्ड, हांव दिवपाक लायता. स्पीकर सर, अशें दिसता मायनिंग सुरवात जावचें न्ही म्हणून हांव म्हणना. मायनिंग बंद केलेंच कित्याक तुमी तें विचारता हांव. आनी 35,000 कोटी रिकवरी जावंक जाय म्हणून बी म्हणटाले, ती तुमीच उलयले आनी तुमीच जिखून आयिल्ले. तेन्नाच्यान तुमी बसले हांगा. सो कोणे हाडयले तुका? आमी हाडोंक ना. स्पीकर सर, आज मुखेलमंत्र्यान ही हॅज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ही इज द चीफ मिनिस्टर एंड ही इज ऑल्सो द मायन्स मिनिस्टर. आदले कितें जालें तें ना. तूं आज बशिल्ला, तुवें काल अनावन्स केलां मायनिंग कॉर्पोरेशन म्हणून. आतां मायनिंग कॉर्पोरेशन तूं करतलो काय ते मागीर एनिवे ते बजेटाचेर उलया. ते नाका, आतां नाका, हांगा नाका. हांगा लेटस्ट तू विचारता पळय कशें आहा. स्पीकर सर, तेका जर डिमांडाचेर उलोवपाक जाय डिमांड उलोवनी. आसा. स्पीकर सर, तुम्ही सांगा स्पेसिफिक विचारा म्हणून हांव उत्तर दिता. म्हाका काय हरकत ना. स्पीकर सर, स्पेसिफिक विचारना. नॅशनल मिनरल पॉलिसी नरेंद्र मोदीच्या सरकारान जी काढली 2018 तातूंत म्हणलां की मायनीचो ओनर कोण सांग. मायनीचो ओनर गव्हर्नमेंट ना, मायनीचो ओनर पीपल. यू आर ओनली द custodian of people's interest. Today my charge is that this SIT is just sitting for so long. स्पीकर सर, हांव हेजेर सांगता आतां पर्यंत SITन कितें केलां तें सांगता ताका. स्पीकर पैसे रिकवर कितले जाले? एक मिनिट, पैसे कितें जाले? स्पीकर सर, SIT पयशे रिकवर करूं शकना. DMGनूच करपाचें. ताच्या खातीर CAचो रिपोर्ट आनी बाकीचे सुरू आसा. SIT ओनली लुक्स आफ्टर द क्रिमिनल ग्राउंड. कितें एक्शन क्रिमिनल तुका दाखयता. एकूच मिनिट. SITन आतां पर्यंत टोटल FIR ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो 16 फायल केल्यो. चार्जशीटेड केसीस 8, अंडर इन्व्हेस्टिगेशन 2 केसीस,
ओके त्याची फायनल समरी तिगांची जाल्यार ट्रान्सफर 3 केसीस ओके आणि केसीस स्क्वॅश 2 हो SIT जो आतापर्यंत रिपोर्ट SIT कांयच करिना हे म्हणूंक शकना हे SIT निक्के काम केलां आणि SIT एट प्रेझेंट ऑन ट्रॅक आसा ह्यो सगळ्यो केसीस ज्यो आसा पळय न्ही इवन दो आमची केस जी भायर उडयल्ली ती आमी स्पेशल कोर्टांत ताजेर परत आमी अपील केल्ले आसा त्याती तो जे चार्जीस करता पळय न्ही दॅट इज नॉट सो Because sir, justice delayed is justice denied. हे म्हणणं हांवें सांगलें रिपोर्ट हे तुम्ही खेळटात. हे सगळ्यांक खबर आहा. व्हडलें भाशण केलें काय ना म्हणजे हे भाशण म्हणल्यार कितें? अरे दाखोवपाचें आसा स्पेसिफीक विचार स्पीकर तुका स्पेसिफीक विचारलें तुका पयलींच्यान स्पेसिफीक तुका आन्सर कितें आहा रिकवरी कितली केली हांवें सांगलें तूं जालो 2 वर्सां तुवें 2 वर्सां कितें केलें क्रिमिनल केसीस फायल करप इट इज नॉट अ रिकवरी विथ SIT स्पीकर सर हो 2 वर्सां मुखेलमंत्री आहा कितले पयशे रिकवर केले स्पीकर सर SIT चो रोल रिकवरी कडेन न्ही आमी DMGंतल्यान जो CA आनी CA रिपोर्ट जो आसा त्याच्या प्रमाणे रिकवरी खातीर ऑलरेडी आतां आसा पळय न्ही सगळ्यांक नोटिसीस काडल्या इट इज एन गोईंग ऑन फाटल्या 2 वर्सांक कंटिन्युअसली हे फायल केल्ले सुरू आसता स्पीकर सर आज म्हाका अश्युरन्स जाय बाय वेन गव्हर्मेंट रिकवर्स द मनी कालच्यान सरकार म्हणटा रिसोर्सीसाची बजेट स्पिचीन सगळें आहा की रिसोर्सीस ना म्हणून आमचे कडेन हे तुवें घेतलें जाल्यार जालें मरे स्पिचीचेर ताका सांग हांव उलयतां म्हणून सांग बजेटाच्या वेळार उलयता ह्या क्वेशनाचेर हांव उलयतां हय पण तुका पयशे रिकवर करपाचे ना अश्युरन्स ती केन्ना करता ते ती मरे स्पीकर सर ह्यो ज्यो केसीस सगळ्यो ज्यो कंप्लीट जातल्यो पळय न्ही ह्यो रिकवरी खातीरच आसा आणि डेफिनेटली आमी हायकोर्टाक एफिडेविट दिल्लें आसा आमी रिकवरी करता स्पीकर सर एक मिनिट जय सावकार यू वॉन्ट टू आस्क स्पीकर सर अशें दिसता की मुखेलमंत्री मायनिंग ट्रिपी कितल्यो जाता तातूंत चड इंटरेस्ट सर तो चुकीचो आरोप करता हांव परत सांगतलो तेका सांग स्पीकर सर उलयता आसतना मायनिंग आमी बंद करूंक सोदीत ना स्पीकर सर हांव परत सांगता ताका सारकें स्टार्ट कर म्हणटा सारकें स्टार्ट करता हांव स्पीकर कशें सर आतां चलना तें न्ही साऊथ गोवान प्रायव्हेट प्रॉपर्टीचेर डंपिंग जाता सगळ्या पेपरांनी आयल्या सर तो चुकीचो आरोप हे तर तुका खबर ना हे तुका खबर ना आमकां कोर्टान वचचें पडटलें तेणी दाखोवचें हांव कित्याक दाखयतलो पेपर वाचता हावजान आशिल्ले 35,000 crore म्हणून पयलो जो मुखेलमंत्री आशिल्लो ह्या समाजान त्याने अनावन्स केलें तेन्ना रुलींग काँग्रेस आशिल्ली काँग्रेस तेका लागून पळी 35 crore काँग्रेस गोव्हर्मेंटाचेर हो इतलो 35 crore स्कॅम केलो म्हणून तो आतां 35,000 crore सो तेन्ना ते लोक सगळो म्हणूंक लागलो हे काँग्रेसीन हेजे व्हडलें स्कॅम केलें सो आज म्हाका जाण जावपा जाय कितले ते एक्झॅक्टली शाह कमिशनर येयलो शाह कमिशनर येवन व्हडलो आवाज केलो आनी त्या टायमाचेर गोव्हर्मेंट निंदलो काँग्रेसचो देखून आयज पावरात तुमी येयल्या कितले कोर ते म्हाका जाण जावपा जाय स्पीकर सर शाह कमिशनान रिपोर्ट दिलो तो 35 तेणी म्हटलं त्या प्रमाणे तो आसा त्या PSCच्या हेच्या प्रमाणे आशिल्लो बट स्पीकर सर हाज्या उपरांत गव्हर्मेंटान CAची कमिटी बसयली आणि CAच्या कमिटीच्या उपरांत 2 रिपोर्ट्स तयार जाले आणि तेजेर आता ट्रायल सुरूच आसा हांवें तें सांगलें तर प्रत्येकाचेर CA कमिटीच्या हेच्या रिपोर्टाच्या प्रमाणे गव्हर्मेंट वता आणि एक्चुअल कितें व्हॅल्यू आहा ती सांगली वयतली क्वेश्चन नंबर 3 विल्फेडीसा No. Already 20 minutes गेली. Ron, please sit. No, Ron, please sit. No. Ron, please sit. No. Please sit. Already 20 minutes past. No. Please. Start question 3. Wilfred Disa. Yes, sir. I may be permitted to ask question number 3B. B का A? 3B. Oh. Answer as per Cyclostar. Speaker, sir. Question regarding new Zuarinagar police station. Speaker, sir. Zuarinagar police station already approved झाला आणि आता स्टार्ट जावपा आहा आणि Zuarinagar ही area under Verna police station.